जेजूक आमचे मदें येवकार दिवन गीत करुया दिसाच्या तिनूय पारां W5 जेजू आमचे मुखार आसा, आमी ताचे मुखार आयल्या. आयचो दीस सोंपलो आनी सोमया तूं आमचे मुखार आसाय. दिनवाशी काळजान दिनवाशी मोनान तुजे मुखार आमी येता. हो नवो दीस तुवें आमकां सकाळीं फावो केलो. दीस सोंपलो. सर घोडितां ह्या दिसाची, सर घडण्यो आमच्या जिवितान ज्यो घडल्यो, आमी ज्यो अणभवल्यो बरें आनी वायट, वयर आनी सोंकलां आमच्या जिवितान जितलें जालां हें सगळें तुजे मुखार हाडून तुका आमच्या दोनयाक ह्या वेळार आमी आमची मान बागोवन पोरनिपाट आनी नमस्कार करता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता,
आमचो मोग तुका दिवंक सोमी आयल्या फावो न्हय आसतना सुद्दां आमच्या जिवितांत तुवें आमकां आनीक एक दीस दिलो फावो न्हय आसतना परतून तुजे वेगीत आमकां तुवें हाडली मिसाचे बलिदान तातूंत वांटो घेवंक आमकां करपा दिली तुका शेवूंक तुका आज दीसभर आमच्या जिवितांत अणभवूंक सोयीक आमकां तुवें दिलो तूंच सायबा आमचो दोनी तूंच सायबा आमच्या जिविताचो माज तुजी बगोर आनी म्हाका कांयच ना नाका आमकां वडवीक नाका आमकां गिरेस्तकाय अशें आमी गायन करता तूं जेसू आमच्या जिवितांत राव तूंच जेसू तूंच म्हाका जाय आमच्या जिवितांत जायते फावटी अडचून येता तेन्ना तूंच जेसू तूंच म्हाका जाय आमच्या जिवितांत वयर सकला आमी जाता निराशी जाता तेन्ना तूंच जेसू तूंच म्हाका जाय गैरसमज आमचे मदें आसता तेन्ना चुकता तेन्ना तूंच जेसू तूंच म्हाका जाय जिवितांत सगळ्या बरेपणाक आमी फुडो करता खुशाल आसा तेन्ना तूंच जेसू तूंच म्हाका जाय आमच्या जिवितांत आमकां अणभव मेळटा तेन्ना तूंच जेसू तूंच म्हाका जाय
विडाय नाका तू जेजू तूच म्हाका जाय जेजू तूच म्हाका जाय. थोडो वेळ सुमयाक पळोवया. सुमी आमकां पळयता, आशेन रावता. आमच्या जिवितांत कितें तरी आमकां सांगूंक तो सोदता. आयकून आमी घेवया. आमची काळजां मनां उगडुया. आमचे विचार आमी मांडुया. हे वेळार जें कितें आमच्या काळजांत भावना आसात, चिंतप आसा मनान, सुमया मुखार आमी दवरुया. Walked on foot, miles and miles away to seek you, Lord. Help us to seek you, Lord. Help the children in our families, Lord. Help us to teach them, show them the way to come to the Lord.
Dear Lord, we have entered into the year 2024, and many of us have goals, targets, New Year's resolutions to look forward to achieve. Help us to achieve our goals, to listen to you, and not to fall into distractions and temptations. Help us to follow in your ways. Please guide us as we try to keep our New Year's resolutions. Tu Gesù, tu Gesù, tu Gesù, tu's ma casa. Tu Gesù, tu Gesù, tu Gesù, tu's ma casa. जेजू पळे आमचे हात, वर्साचे आंकडे बदलले, तेवीस असले ती 24 जाली. वर्स बदलता आसतना संवसाराचेर 2023 वर्सा 2023 आसली ती परिस्थिती अजून आसा. आंकडे बदलले पण परिस्थिती बदलूंक ना. बदलल्या पण बऱ्या वाटेन न्हय, आनिकूय काळिंबकी जिवीत दिसता. शांतीचे वाटेन, शांतीच्या मार्गान चलूंक जाय आसता तो संवसार आनिकूय काळोखान बुडटा अशें दिसता. सृष्टी माताय आमचेर रागार जाल्या. सृष्टीन घडून हाडलेले व सृष्टीन घडलेले हे त्रास, हाल उपद्रे भुंयकांपींतल्यान, अर्थक्वेकांतल्यान, सुनामींतल्यान आमचे मुखार नव्यान उबे जाले. मनशांनी केल्ले झुजांतल्यान आनिकूय आमचे हाल उपद्रे वाडल्या. झुजां थांबपाचें नांव घेना.
आंकडे बदलले. पण गेल्ल्या वर्सा जी कामां आमी सुरू केल्ली ती अजून सोंपूंकच ना. आमचे खणलेले रस्ते खणूनच उरले. आमची बेजबाबदारूच उरली. आमचे तरणाटे फोंडांत पडून सोंपले. आंकडे बदलले. परिस्थिती थंयच उरली. आमचे भोंवतणी जो एक भिरांतीचो माहोल तयार केल्लो आसा, धर्मभेद वाडयल्लो आसा, हो धर्मभेद आनीकूय वाडटासो दिसता. हातान पदवी आसलेले मनीस आपणाक जाय तशे आपली पदवी वापरतात. आदींच तयार केल्ले शिकयल्ले मनीस धर्माच्या नांवान कपलिनां घालतात. जे वायट जावचें नासले, हो खतरो ना, नथींग ग्रेटली डेंजरस, असल्याचे कायद्याचे राखणदार रोखडेच एक्शन घेतात. पूण सृश्टी पाड घालतात, कायदे मोडटात. आपणाच्या फायद्याक लागून दुसऱ्यांची न्हीद पिड्ड्यार करतात. तांचेर हे राखणदार कांयच एक्शन घेना. दाखोवपाच्यो वस्तू जायत्यो, प्रोपगंडा, स्टेटमेंट्स, हातूंतल्यान जायते पोदकें वो परतें उतरां दाखयता. भितरल्यान सगळी सेटिंग्स. खंय आमी वेता, खंयसर आमचें जिवीत वेता, खंयसर आमचें राज पावतलें, खंय आमचो देश उरतलो. दुबाव वाडत आसा. भिरांत आनी निर्माण जायत आसा. देव खंय आसा? तूं खंय आसा हें सोमया. तुज्या भक्तांचें काळीज आयज उद्गारता. जरूय नातालां समारंभली जेजूच्या पयल्या येण्याचो समारंभ नव्यान केलो. आनंद भरीत नातालां एकामेकाक आमी दिली. तरी पूण ground reality is where it was. तूं येतलोय, तूं आमकां सोडयतलोय, तूं आमकां नवें जिवीत दितलोय. सगळ्या वायटाचेर जैत उरतलोय म्हूण आमकां भरवसो आसा. शरणों में तेरे हमारे प्रभु, रखना तू हमको ईश्वर हमारा, तू है सहारा, हमने रखी तुझ पे चरणों में तेरे हमारे प्रभु, रखना तू हमको
हमारा, तू है सहारा, हमने रखी तुझ पे याद। इस पापी दुनिया में जीना कठिन है, अब तक रहे हैं संभलना कठिन है। इस पापी दुनिया में जीना कठिन है, अब तक रहे हैं संभलना कठिन है। हे मुक्तिदाता, हे पापड़ गड़ाता, हे मुक्तिदाता, हे पापड़ गड़ाता, हमने रखी तुझ पे आस। चरणों में तेरे हम आए प्रभु, रखना तू हमको पार। ईश्वर हमारा, तू है सहारा, हमने रखी तुझ पे आस। में तेरे हम आए प्रभु, रखना तू हमको पार। ईश्वर हमारा, तू है सहारा, हमने रखी तुझ पे याद। तुझे रुचास धरून सोम्या, हे पवित्र और आमी करता। तुझ्या पांया मुखार, तुझ्या पांया तोडा आमी आमची मागणी वेळार घेवन येता। जायती आमची मागणी सुमया, दर दिसाक ती वाडोवंक वेता, दर दिसाक ती बंद जायना, तरी तूं आमकां आयकताय, तूं आमकां सांबाळटाय, आमकां राखताय। जायते फावटी सुसूक जायना तसल्या वस्तूक आमी सांपडता, आनी कांय बरी आमी गायनात म्हणला, इस पापी दुनिया में जीना कठिन है। वय सोम्या, जायते फावटी घडोना ती वस्तू घडटात। जीना मौज मस्ती के बिना अधूरा सपना जैसा है, बट जीना सेवा भाव से सब कुछ है। तूं आमकां शिकयताय, अदीक दुसऱ्यांचे सेवेक आमी आमचें जिवीत करचो। तूं आमकां शिकयताय निस्वार्थीपण। जो बेघर हुए हैं उन्हें सहारा देने के लिए आप हमें सिखा रहे हैं। जिवितान कोश्टवतल्या रस्त्याचेर समाजाचे देगेक आसात तांकां, दी ऑस्ट्रसाइज्ड, जिनको समाज ने किनारे कर दिया है, असल्यांक आमी कान दिवंक तूं आमकां उलोवपाक। तुज्या पांयाची आमी आयल्या, आमकां तूं पोरो घाली नाका। तुजे लागीं आयल्या सोम्या, आमकां पोरो घाली नाका। तुजो आसरो आमकां दी। चिती नासतना आमच्या जिवितांत घडटात ती वस्तू, चिती नासतना उदीक साहेबाक कुरपेन आमी बरोवंक, चिती नासतना तूं आमकां पावतलो म्हूण आमी समजूंक आमकां तूं शिकय।
चरणों में तेरे हम आए हैं प्रभु, रखना तू हमको पास। ईश्वर हमारा, तू है मुक्तिदाता, हमने रखी है तुझ पर आश। जिवितान उदीक तुझेर आमचें धोरण आमी दवरूंक, that we may trust you, Lord, wholeheartedly, that we rely on you for so many of our worries, problems, that we come to you with lot of anxieties and you calm us down. You say, come down, have no worries. Sometimes our life is in a mess. As we begin this new year, may we experience your life. May we understand that you are there with us. Give us your grace. We now listen to your word that will enlighten us, that will help us to understand what you want from us. Give us that grace to be open to this word of yours. तुझे उतर आयकूंक आनी ताची वय नियाळ करूंक आमकां तुजी कृपा दी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. जिवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. दुसऱ्या दिसा जुवावान जेजूक आपणाशी येता तो देखलो आनी म्हणलें, पळयात हो देवाचो मेंढरो, संवसाराचें पाप काडटा तो. हाचीच खबर सांगून हांवें तुमकां अशें म्हणलां, म्हजे उपरांत कोण एकलो येता, पूण म्हजे आदीं तो आसलो देखून तो म्हजेहून व्हड. हांवूच ताका वळखो नासलो, पूण ताची ओळख इस्रायेलाक दिवंक हांव उदकान स्नान दीत आयलां. आनी जुवावान अशीय गोवाय दिली, पारव्याच्या रुपान स्वर्गांतावन आत्मो देंवलो आनी ताचेर थारलो तो हांवें देखलो. हांवूच ताका वळखो नासलो, पूण जाणें म्हाका उदकान स्नान दिवंक धाडला ताणें म्हाका म्हणलें, जाचेर तूं आत्मो देंवलोलो आनी थारलोलो देखशी तोच पवित्र आत्म्यान स्नान दितलो. हें हांवें देखलां आनी हो देवाचो पूत म्हूण हांव गवाय दितां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. तुका क्रिस्ता. हो देवाचो मेंढरो, ही देवाची शेळी, संवसाराचें पाप काडटा. दर एका दिसाक हो मेंढरो याज्ञीक आमकां दाखयता ह्या उतरांनी, ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा आनी आमकां उलो मारता. ताच्या जेवणाक वांटो घेतात ती सुभागी. हो देवाचो मेंढरो. खंयच्या जाग्यार आयज ह्या देवाच्या मेंढऱ्याक आमी पळोवंक सोदता काय? खंयसर हो देवाचो मेंढरो आमच्या जिवितांतलो ना जाला काय? Which is the place or which is the area of our life
where the Lamb of God has gone missing. आयज ताका नव्यान आमी पळोवपाची गरज आसा, कित्याक ह्या जाग्यांचेर वा आमच्या जिविताच्या ह्या घडयांचेर तो जरी तर ना जाल्यार ह्या जिविताक केन्नाच सुभागीपण ना. जरी तर हो मेंढरो आमचे वाटेर चलून येता आनी ताका आमच्यान पळोवंक जाता आनी म्हणूंक जाता हो देवाचो मेंढरो, संवसाराचें पाप काडटा तो. हो देवाचो मेंढरो आपले रगत आमचे पासत वारयता तो. हो देवाचो मेंढरो आपले मांस रगत आमकां दिता तो. आनी हें ताचें जेवण फुकट. जो कोण मानून घेता तांकांच, जो कोण मानून घेता आनी ह्या जेवणाक वांटो घेवंक मुखार सरता तो सुभागी. सुभागी जावपाचें देणें आमकांय फावो जाला देखून खुशाल जावया. आमकांय देवाचो मेंढरो दाखयला, ताका आमी पळयला, ताका आमी मानून घेतला. देवाच्या मेंढऱ्याक मानून घेवन ताच्या वाटेनी चलूंक आमी प्रयत्न केला. आजून करता, हाचे मुखार करतले आमी. सुभागी आमी. हो वेळ जेजूचेर आमची नदर दवरून ह्या मेंढऱ्याक भोगुया. तोच देवाचो मेंढरो जाचेर पवित्र आत्मो थारलेलो आमी देखलो. न्हयच फकत चित्रांतल्यान, न्हयच फकत पवित्र पुस्तकार वाचलां तातूंतल्यान, पूण खरो जिवो जेजू आमचे मुखार आसा. पवित्र आत्म्याचें देणें आमकां ताणें भासायलां. हो जल्म ह्या सोम्या सोबे आसा, हो देवाचो मेंढरो. होच देवाचो मेंढरो सदांच आमचे बरोबर आसतलो म्हूण ताणें भासावणी केल्ली. संवसार सोरोपर्यंत हांव तुमचे सांगाता आसा. देखून वेळ पावलो तेन्ना आपल्या रोगता मासाचो संस्कार करून आमकां ताणें दिलो. हो पळय देवाचो मेंढरो. तुजे मुखार आशीर जाला, तुजे पासत आशीर जाला. ह्या फटयतल्या संवसारा मुखार एक सोत, आनी तें सोत म्हणल्यार जेजू. ह्या फटकिल्या संवसारा मुखार एक व्हड सोत हो पवित्र संस्कारान आमचे खातीर आजीर जाल्लो जेजू. खंयच्या वेळार ताचेशी आमी येवंक जाता, खंयच्याय वेळार आमी ताका उलो मारूंक जाता. तो समजतलो. विस्वास धरतल्याक भोंवतणी जातलें कितेंच वायट लागचें ना. तुज्या दाव्याक, तुज्या उजव्याक घडी शंबऱ्यांनी खाला पडत, पूण तुका तें लागचें ना. फकत तो विस्वास धरून तयार आसाय जाल्यार हो खरो जिवो मेंढरो, संवसाराचें पाप काडटा तो, तुका अणभवपाक मेळटलो. सुभागी तूं.
देवाच्या मेंढऱ्या मुखार आमची सगली मागणी आमच्या मनांतल्यान दवरुया. सगली आमची इंतेसांव ह्या दिसांनी आमी मागवत आयल्या ताचे लागीं ताका खबर आसा. आमचे दूख, आमची भिरांत, आमचे हुस्के ताका थावे. विश्वास दवर, तुजे सवें तो मिलाग्र करतलोच. तुज्या जिवितांत आसलेलें उणेपण तो भरून काडटलोच. विश्वास दवर, तुका जाय तें न्हय पूण ताका जाय तें कर. माग आनी तूं घेतलोय. सोद आनी तुका गावतलें. दारार मार, दार उगडटलें. ओय सुमिया, ओय देवाच्या मेंढऱ्या, आमी विश्वास दवरता आनी ह्याच विश्वासान तुवें शिकयल्ले मागणे आमी बापा उबारता. आमच्या बापा सुर्गेच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां यो, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तारण्यात पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमच्या बापा सर्गेच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां यो, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तारण्यात पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमच्या बापा सर्गेच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां यो, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तारण्यात पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. तुज्या हातांत जीव प्राण म्हजो, तूंच म्हजो आसरो. जिणेक म्हजे तुजे विणे ना शांती ना वळवाचो. तुज्या हातांत जीव प्राण म्हजो, सुदैव जावं देव,
सदय जावं देव सदैव जावं देवाचें बो पवित्र नांव सदय जावं देवाचें बो पवित्र सदैव जावं जेजू नीज देव आनी नीज मनीस सदय जावं जेजू नीज देव आनी नीज मनीस सदैव जावं जेजूचें नांव सदय जावं जेजूचें नांव सदैव जावं जेजूचें बो पवित्र काळीस सदय जावं जेजूचें बो पवित्र काडीस सदैव जावं जेजूचें बो मोडीक रोगोत सदय जावं जेजूचें बो मोडीक रोगोत सदैव जावं जेजू बो पवित्र आनी साक्रामेंतांत अल्तरा वेल्या सदय जावं जेजू बो पवित्र आनी साक्रामेंतांत आत्तारा वेल्या सदैव जावं देव आत्मो सांत बुजवणदार सदय जावं देव आत्मो सांत पुजवणार सदैव जावं देवाची माय बो बागयोन तांकवार मारी सदय जावं देवाची माय बो बागिवून तांकां सदैव जावं मारयेचो पवित्र आनी कोताबीन गोर संभो सदैव जावं मारयेचो पवित्र आनी कोटावीण गोड सदैव जावं मारयेचे उनोदवन कुडी आत्म्या सयत सर्गा व्हरोन सदैव जावं मारयेचे उनोतवन कुडी अज्ञा सयत सर्गार व्हरून सदैव जावं मारयेचें नांव ती आंकवार आनी माय सदैव जावं मारयेचें नांव ती आंकवार आनी माय सदैव जावं बागयोन सुजे मारयेचो बो निर्मोळ पोती सदैव जावं बागिवून तुजे मारयेचो भोव निर्मळ पोती. सदैव जावं देव ताच्या बोडव्या आनी भोगतांताय सदैव जावं देव ताच्या कुडब्या आनी भक्तांताय. जेजू तूं मोक्षी